वचनो नमस्कार सबार तेंपा उपरांत परत हांव फाटीं आयलां आनी आध्यात्मीक मौल्यां तुमच्या सांगात वांटून घेवंक संतोश पावता। आज जावन आसा फेस्त भगवंत पेद्रू आनी पावलूची। भगवंत पेद्रूक मोग व्हरतो देवान ताका आपल्या पुता उद्देश विचून काडलो आनी जेजून ताका आपयलो आनी ताचें नांव बदलून ताका इगर्मतीचो वडील केलो। ताचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार खंडीत जावनी एक अस्कत मनीस तो, पूण सोमेशाक विस्वास आसलो, सोम्याचें भें इल्लें आशिल्लें आनी इल्लोसो दुबावी मनीस आनी आपणाकच तो भियेतालो म्हज्या फुडाराक कितें घडटलें, कितें जातलें आनी हांव खंय पावतलो असले संगती सबार ताच्या मनांत आशिल्ल्यो। देखून एका तरान तो सोम्या सांगात वता आसतना एके फावटी सर्गीच्या सतांचो उगडटलो जावं पुरो उदाहरणेक तूं जावन आसाय नीज देवाचो पूत। उपरांत तो जेजूक उदकाची चलो वता आसतना सोम्या तूं उदकाची चलताय जाल्यार म्हाकाय फरमाय आनी तोय चलो कुशी व्हरता। आनी अशें सबार संगीत जिणेंत आमी जाणा, देखून त्या विशयांत हांव उलोवंक कुशी व्हरना, पूण पयलें पेद्रू विशयांत आध्यात्मीक मौल्यां जी तुमी सांगात वांटून घेवंक हांव कशी व्हरता आसतना पेद्रूक कितेंगी मेळ्ळें। पेद्रूक आनी सांगत आसा भगवंत पावलूचें फेस्त करता आसतना पावलूक खंयचे रितीन तें मेळ्ळें। सावलो आसलो पावल जालो, एकल्याक सोम्यान आपयलें आनी एकल्याक सोम्यान धरणीक शेवटिलो। एकल्याक सोम्यान आपयलें आनी तुका हांव मनशाचो भागी करतलो म्हणून, आनी एका मनशाक सोम्यान धरणीक शेवटिलो। म्हळ्यार दोन रितीची मनशां आमी पळयता आनी तांचे फेस्त आमी करता। ते आमचे बरी अस्कत पेद्रू कडेन व्हडले डिग्री घेवन A4 सायजाचेर ताचें नांव आनी संगती थंयसर खंयची खंयची डिग्री, खंयची खंयची डॉक्टरेट, खंयची अर्हता थंय आसली तारी कांय नासली। पूण तो जाण आसलो की कोणगी म्हाका आपयता ताय तें कितेंगी आसा आनी तें पळोवचे खातीर अनुभवचे खातीर तो कितें चिंता नासतना जाळ तें सोडटा, सगळें सोडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता। उपरांत सावलो जेजूचे विरोध वचोंक प्रयत्न करता आनी संवसाराच्या वस्तूच्या लब्धून तो जेजूच्या विरोध करता आसतना जेजू ताका धरणीक शेवटिता। हे दोन मौल्य तुमी वांटून घेता आसतना जावं पुरो आमच्या जिणेंत आमी जियेत आसतना पेद्रू बरी जायते पटी सोम्याचेर विस्वास दवरता, सोम्या म्हणटा आनी उपरांत सोम्यान केल्ल्या संगतीक अर्गां दिता, विजमीत पावता, अजाप पावता आनी देवाक अर्गां दिवन आमी जियेत आसतना सबार फावटी देव खंय आसा आनी हें कितें म्हूण सांगून थोड्या फावटी आमचें जिणें बरें जाल्ल्या वेळार हेरां विशयांत जें बरें आमी आयकल्या वेळार त्या वेळार आमी म्हणटा वाव आमचो जेजू खरोच आसा, ताका तशें जालें जाल्यार म्हाकाय अशें घडोवंक साध्य आसा। देखून मागण्यांच्या स्पिरितान हांवें बरोवन आमी आमचें जिवीत मुखार सरता। सावलूचें जिवीत पळयलें जाल्यार जो मनीस विरोध केल्लो वय एका तरान कितेंगी वायट करूंक सोदतालो आनी वायटा वरवीं ताका थंयसर देव वायटाक काडून बरें करता, पूण कशें करता धरणीक शेवटिता। म्हळ्यार जो मनीस देवाच्यान पयस वचूंक प्रयत्न करता, जो मनीस देवाचे विरोध वेता, इगर्मती विरोध वेता, इगर्मती वडिलांचे विरोध वेता, मनुष्यवाड्याचे विरोध वेता, देवाचे नॅचरल लॉ म्हणटा आमी ह्या परिसराचेर आनी देवार असल्या संगतीचे विरोध वेता असलेल्या मनशाक देव धरणीक शेवटिता आनी ताची महिमा आमकां दाखयता। आमी जाणा आमचे सायंटिस्ट विज्ञानी आदी म्हाका एका तेंपार ताणें सांगिल्लें तें सारकें म्हूण सांगून उपरांत ते देवाचे विस्वास दवरनातले। आतां आमकां आयकूंक येता कडी आमी म्हणीत चडावत % 70-80% सायंटिस्ट आज म्हणटात जें कितें पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलां तें सारकें। आदी म्हाका तांचें चिंतपणें आसलें, नाना तरान संवसार असलो म्हणटात आनी त्या पवित्र सत्तेक देवाक ते मानून काडून नासतना तांचेच देवाक करन तांणी पुजा करन तांणी एका तरान देव नासले नास्तीक म्हळ्यार देवाचे विस्वास दवरनातले उपजाल्ले थंयसर आमी पळयता। आनी विज्ञान इतले शिकाप करून जाणवाय जोडून आनी एकामेकाची जाणवाय ती गुंतून सगळें ताणें सोदून काडटा आसतना देवाचेर विस्वास दवरचे बदलाक ताणें सोदून काडलें म्हण आमी जीव दिवंक शकता
आमी जायते रचूंक शकता असले चिंतापण हाडले वय, पूण आमी जायतेपणी वाचून पळोवन आयकून बघून अनुभवून आमी पळयता. पण निमाणे ते आयलात जे कितें उत्पत्ती ग्रंथान बरोवन दवरला तें सारकें. म्हणजे केदो मनीस देवातान पयस वयता, देवाक जें बरें लागना, देवाचे विरोध वयता, देव तांकां एक दीस सारके वाटे हाडटा. म्हणजे भगवान पावलूक खंडीत जावन देवान धरणीक शेवटिल्ल्या वरवीं, ताका कश्ट दिल्ल्या वरवीं, ते दोळे बंद केल्ल्या वरवीं, दोळे खवळां आयिल्ल्या वरवीं आनी देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं खंडीत जावन ताका नवो व्यक्तित्व मेळटा. आनी कितेंय मेळटा तो जावन आसा जेजू. दोगांकी एक संगत मेळटा जेजू. आनी जेजू म्हणटा एक दिर्वे मेळ्ळें जाल्यार आपण असलें सगळें तो विकता आनी तो जागो काण घेता. कित्याक थंयसर दिर्वे आसा. मार्ता आनी मरियेची जिणेंत थंयसर मरियेन बरो जागो विंचून काडलो, बरो वांटो विंचून काडलो. तशेंच पेद्रूच्या आनी पावलूच्या जिणेंत तांणी बरें आसलें विंचून काडलें, बरें आसलें विंचून काडलें देखून तांकां बरो देव मेळ्ळो आनी ताचो आमी आदरास करता. दोगांकी मरणाचें फर्मण मेळ्ळें, दोगी मरण पावले, पूण कांयच भियेन नासतना आपणाकच तांणी सोम्याक समर्पण दिलो आनी सोम्या कितें मरोंक ते सदांच तयार जाले. भगवान पेद्रूनी पत्रां बरयल्यात, तापुर्बायेची सांगाताच भगवान पावलूनी 13 पत्रां बरयल्यात आनी तांचो जायते आमकां आध्यात्मीक संगती आमकां उडापे जातात. आनी भगवान पावलूची पत्रां वाचता आसतना जाकी जे म्हाका आनी तुका आमकां बरयल्ले जावन आसात. म्हणजे एखाद्या बरें कितेंय चिंतून आसलो मनीस केवळ देव ताका मेळटा आनी देवाच्या फाटल्यान तो वयता, देवाक तो सोदता आनी देवाक सोदून देव मेळ्ळ्या वेळार आपलें जिवीत बदलून सोम्याक आपलें सर्वस्व दिता. आज म्हाका आनी तुका भावार्थ्याक एक आपोवणें आसा. कसलें आपोवण तें? हाचो पाटलाव करूंक. कोणाचो पाटलाव करूंक? न्हय संवसारी वस्तूंचो, न्हय खोटेपणाचो, पूण पाटलाव करूंक सोम्याचो. कशें पाटलाव करचें, कशें पाटलाव करचें? पेद्रू सगळें सांडलें आनी ताचो पाटलाव केलो. आमकां सगळें सांडूंक जायना, पूण एक सांडूंक जाता आमच्यान. जे संवसाराच्यो वस्तू आमच्या मनांत आसात ती आमी सोडयेत आनी देवाची वस्तू, ताची शिकवण, ताची आज्ञा आनी ताचे उपदेश आमच्या मनांत दवरून ताच्या मोगांत भरून पवित्रत्म्याचे कृपेन आमकां सर्वस्व रितीन आमी मेतेर जावन थंयसर खंडीत जावन पवित्रत्मा आमच्या सांगात आसून आमी आमचें जिवीत बदलियेत आनी सोम्याक आमी समर्पण दिवयेत. दुसरें आमी सांगल्यार सावलो बरी, तो कितें कितें करून चिंतलो, पावलू जालो, सोम्यान ताका पावलू केलो आनी कितेंय जावं दी, म्हाका बरें जावं वायट जावं दी, जगाक पळयता आमी देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव वर्तें जावं. तशेंच आमच्या जिणेंत केन्ना आमी सर्वस्व सोम्या समर्पण दिता. म्हणजे कश्ट आनी दूख येवं दी, आनी जरी तर आसलें सांगतीत कश्ट दूख आमकां आयिल्ल्या वेळार सोम्याक आमी दुबावता, ताचे विरोध वयता, ताचे विरोध शीण करता. असलें सांगतीन देव आमकां आनीक शेवटितलो बदलाक. म्हाका कितें घडटा सोमी जाणा, म्हाका कितें घडटा सोमी जाणा, म्हाका कितें घडोवन आसा सोमी जाणा. ही चिंतना आमच्या मनांत दवरली जाल्यार जशें मार्ता आनी मरियेचो भाव लाजरस मेल्ल्या वेळार जेजू 2 दीस तिकेशे वेळ करून येवंक कुशी व्हरता. कित्याक? देवाची महिमा संपूर्ण रितीन हांवें आनी तुवें ताणी पळय जाय म्हूण सांगून सोम्याची कुशी जावन आसली. पण कितें जालां, थंयसर मार्ताची भयण मारी रडटा म्हणटा आसतना तो धांवन आयलो, हुस्को दाखयलो. तर मोगाच्यान खंडीत जावन थंयसर सोमी आपणाकच समर्पण दिता. ताचे वरवीं आमकां इल्लेशें कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोमी जाणा, ताच्या वेळार ताच्या टायमार तो आमकां गूण करता, तो आमकां हात लायता. नाजाल्यार विरोध केल्यार आमी सांडटा. म्हणजे कशें सावलूक धरणी शेवटिलो तसो आमकांय एका रितीन सोमी धरणी शेवटिता. आनी म्हाका दुबावलो गी तूं, म्हाका दुबावलो गी तूं, कोणाक दुबावताय तूं, कोणाचेर विरोध उलयताय तूं, कितें करताय तूं? सारकें वाट हाडूंक सोमी एक दीस आमकां धरणीक शेवटितलो. न्हय आमकां शिक्षा दिवंक, पूण आमकां देवाची महिमा आमी पळोवन ताच्या उपरांत म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हणल्यार तोमासा बरी सोम्याक संपूर्ण रितीन मानून काडून घेवंक आमी मुखार सरचे खातीर. असली परिस्थिती आतां म्हणून रावचें नाका, बदलाक पयलेंच आमी सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिवया. आनी शेगडी सोमी आमकां सांगता त्या सांगता जेवया. हांव हे पावलो जावं खुशी व्हरता, हांव हे भगवान पावलो जावं खुशी व्हरता, हांव हे भगवान पेत्र जावं खुशी व्हरता. कशें? तांच्या जिणे उदेशी मात्र न्हय,
बदलाक तांचे आध्यात्मीक जिणे उद्देशी आध्यात्मीक जिणे म्हणजे सांगल्यार जे कितें तांकां मेळ्ळें ताचो पाटलाव केलो. म्हाका कितें मेळ्ळां आनी कित्याचो पाटलाव करनासा सोम्या खातीर आमी जेवया. सोम्याचो पाटलाव आमी करया संपूर्ण रितीन म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या समारांत, हेर धर्मांतय समेस्तांतय आमी सोम्याक सोदया. सांगाताच मागया आमच्या मणिपुरांत जें कितें घडटा थंयसर तेच भाग्यान पेद्रू आनी पावल अखंड भावार्थाचे आनी भरवशेचे खांबे इगर मातेचे तांचेर दया दाखोवन दी. शांती समाधान हाडून दी. मनशाच्यान शांती समाधान हाडूंक जायना. मनशाच्यान खोट्याचेर जैत करूंक जायना. देवान थंयसर आपलें बोट घाली जाय आनी हात घाली जाय. आपल्या रक्तान तांकां धुवन काडून दीत. ताचे कडबडां बावले उदकान तांकां नितळ करून म्हणून सांगून आमचें मागणें जावं दी. तुमकां मेस्तान भाग्यान पेद्रू आनी पावलोचें बरें फेस्तां मागता आनी कशें तांकां जें कितें मेळ्ळें सोम्यातय एकल्या आपोवणें आनी एकल्याक धनी शेवटिलो आमकां दोनी देव फाव करता एक ना एक रितीन. पूण ताचे पयलेंच सोम्याचो मोग आमकां चड वेंगयता आनी आपणाचेर हाडटा. त्या मोगांत आमी रावया. आपण म्हणसर रावचें नाका, धनी शेवटेर म्हणसर रावचें नाका, पूण मोगान आमी भितर सरया आनी त्याच मोगांत एकामेकाच्या मोगांत आनी सर्वांच्या मोगान आमी जियेवया. परत्यान तुमकां भगवान पेद्रू आनी पावलोचें बरें फेस्त मागता आनी तो सरस्वत देव भगवान पेद्रू आनी पावलो उद्देशी समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन.